108वा जन्मदीस. आज ती 108 वर्सांचे आसतली आशिल्ली, ह्या जगात आशिल्ली जाल्या. इंदिरा गांधी ही काश्मीरच्या ब्राह्मण फॅमिलींत जन्माक आयली आनी तिजो बापूय हो जवाहरलाल नेहरू हो स्वातंत्र्य चळवळीचो एक लिडर आशिल्लो. तिजो आजो मोतीलाल नेहरू होय स्वातंत्र्य चळवळींतलो एक व्हडलो लिडर आशिल्लो. देखून इंदिरा गांधीक आपल्या फॅमिलीकूच देशभक्तीचे लेसन्स मेळपाक शकले. ती फॅमिलींत रावन तिणें लागशिल्ल्यान स्वातंत्र्य चळवळ कशी चलता, वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांचे कितें विचार आसात ते तिका शिकपाक मेळ्ळें लागशिल्ल्यान. आनी देखून तिजे आंगात देशभक्ती सामकी ओत प्रोत भरिल्ली आशिल्ली. निमणे मेरेन तिणें ह्या स्वातंत्र्य चळवळींत वांटो घेवपा खातीर बाल चरखा मंच हाची स्थापणूक केली. ताजे उपरांत वानर सेनेची स्थापणूक केली आनी तांकां बरोबर घेवन गांधीजीच्या फुडारपणा खाल आपल्या बापाय बरोबर ती ह्या स्वातंत्र्य चळवळींत वांटेकार जाली. आनी 1942 तिणें त्या स्वातंत्र्य चळवळींत वांटो घेतिल्लो म्हणून तिका बंदखणींत वचचें पडलें. तिणें बंदखण भोगल्या. 1947 जेन्ना देश स्वतंत्र जालो आनी ताचे उपरांत पार्टिशनाक लागून जे दंगे जाले, जी झगडी जाली, गांधीजीच्या सुचोवणे प्रमाणे ती त्या वाठारांत गेली. थंय शांतिकाय प्रस्थापीत करपाक ती वावुरली. आनी ताजे उपरांत नेहरूच्या निधना उपरांत आमच्या फुडाराक दिसलें की इंदिरा गांधीन प्रत्यक्ष सरकारांत वांटेकार जावपाक जाय. आनी देखून ती लाल बहादूर शास्त्री हांच्या सरकारांत शामील जाली आनीक इन्फॉर्मेशन आनी ब्रॉडकास्टींग मिनिस्टर जाली. म्हणजे तिका शासनाचो अनुभव मेळ्ळो शास्त्रीजींच्या फुडारपणा खाल. आनी 1966 लाल बहादूर शास्त्रीच्या मरणा उपरांत आमच्या फुडाराक दिसलें की आतां इंदिरा गांधीन ह्या देशाचें फुडारपण करपाक जाय. चडश्या फुडाराक दिसलें आनी त्या प्रमाणे तिणें ह्या देशाची सुत्रां आपल्या हातांत घेतली. तेन्ना आमच्याच कांय फुडाराक दिसलें ही गुंगी गुडिया ह्या देशाचें फुडारपण कशी करतली. ती एक अशक्त बायल, तिका फुडारपण करपाक जमचें ना अशें आमच्याच पक्षांतल्या कांय देळ शाण्यांक अशें दिसलें. पूण तिणें आपल्या कळ्ळीन तुमी चिंत्ताले तें फट हें दाखोवन दिलें. जेन्ना ती प्रधानमंत्री जाली तेन्ना ह्या देशाची परिस्थिती सामकी बिकट आशिल्ली. लोकांक 2 वेळचें जेवण मेळनाशिल्लें कारण तितलें अन्न धान्य हांगा तयार जायनाशिल्लें, शॉर्टेज आशिल्ली. तिणें 1969 14 म्हत्वाच्यो ज्यो बँक्स आशिल्ल्यो ताचें राष्ट्रीयकरण केलें, नॅशनलायजेशन. तें कित्याक लागून केलें तिणें? तिका हांगा हरीत क्रांती घडोवन हाडपाची आशिल्ली, ग्रीन रेवल्युशन. आनी तें करतलो जाय जाल्यार शेतकरी जे आसात तांकां आधार मेळपाक जाय, पयशांचें फाटबळ मेळपाक जाय, तांकां सबसिडी मेळपाक जाय, तांकां मूलभूत आधार प्रायस मेळपाक जाय, मिनिमम प्रायस. हें करतलो जाल्यार तांचे आतां पयशे येवपाक जाय. पयसो केन्ना येतलो? ज्यो पळय बँको आशिल्ल्यो ताजें प्रॉफीट ताजे
तांचे बोल्सां वताले. सरकाराक ताजो फायदो जाणशिल्लो म्हणून ते येवजून ताजो विचार करून इंदिरा गांधीन 14 म्हत्वाच्यो ज्यो बँक्स आशिल्ल्यो ताचें राष्ट्रीयकरण केलें. ताका लागून शेतकारांच्या हातांत पयसो आयलो, हांगा हरीत क्रांती जाली, हांगासरलें अन्नधान्याचें उत्पादन वाडलें. इतलें वाडलें की आमच्या देशाक करून आमी दुसऱ्या देशाक आमी निर्यात करपाक लागले आनी आज पसून करता. ताजें तें 14 वर्सां राज्य केलें म्हणून तें जावचें ना. ते कितेंय सांगू मागीर. इंदिरा गांधीच्या ह्या म्हत्वाच्या निर्णयाक लागून आज आमचो देश अन्नधान्याच्या बाबतींत परिपूर्ण जाल्लो आसा. तिच्या काळांत जायत्यो गजाली घडल्यो. तिणें आपलें नेतृत्व, आपलें फुडारपण दाखोवन दिलें. आपूण गुंगी गुडया न्हय हें तिणें 1971 जेन्ना बांगलादेशाची निर्मणी केली, एक लोकशाही प्रधान देश निर्माण केलो, तेन्ना मात विरोधी पक्षाच्या फुडाराक पसून मानून घेवचें पडलें आनी अटल बिहारी वाजपेयीन भर लोकसभेत तिची दुर्गा माता म्हणून वाखाणणी केली. गुंगी गुडया ही मागीर दुर्गा माता जावपाक पावली. अशी ही बायल आमकां आपले विचार, आपले काम आमकां आमचे बरोबर सोडून गेल्या. ताचो आमी विचार करपाक जाय. हें तिका कशें कळ्ळें, लोकांची परिस्थिती, गरिबी हटाव हें कित्याक लागून तिणें स्लोगन केली तें आमी विचार करपाक जाय. ती आपल्या बापाय बरोबर सबंद देशांत फिरली, ताजो फायदो तिका जालो. लोकांची नाळ तिका कळ्ळी, पल्स, लोकांची पल्स कळ्ळी. बापाय बरोबर ती सबंद जगान भोंवली. जगाचें राजकारण कशें चलता तेंय तिका ज्ञान मेळ्ळें बापाय बरोबर भोंवून. आनी म्हणून ती येदे व्हडल्या देशाचें समर्थपणे फुडारपण करपाक शकली. म्हणजे जर बरो एक फुडारी जातलो जाय, आपल्या घरांत बसून तो व्हडलो फुडारी जावंक शकना. ही देख आमी इंदिरा गांधी कडल्यान शिकपाक जाय. जर तूं बरो फुडारी जातलो जाय, तुवें लोकां मदीं वचपाक जाय, तांची नाळ वळखोवपाक जाय, तांच्या सुख दुखांत शामील जावपाक जाय, तांची सुख दुखां जाणून घेवपाक जाय. तेन्नाच तांची पल्स तुका कळटा आनी तूं एक व्हडलो फुडारी जावंक शकता. घरांत बसून केन्नाच रावचें ना. हें आमी तिचे कडल्यान शिकपाक जाय. आज तिची 108वी जयंती आमचे वळखीच्या सगळे उलोवपी आसात. हांव मागतां गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आनी आमचे आमदार आनी आदले आमचे खासदार आनी तिच्या तसबिरीक हार अर्पण करून तांकां आर्गां वचची. Yes, please. Sorry.
आता थोडक्यात आमच्या मानेस्तांची उलोवपां जातली। हांव मागतां सगळ्यांत पयलीं आमच्या मिडिया डिपार्टमेंटचे चेअरमॅन बाब अमरनाथ पणजीकर हांणी आपले विचार व्यक्त करचे। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक प्रणाम। आयज आमी सगळे हांगा काँग्रेस हावजान एकठायल्या एक थोर महान व्यक्तिमत्व जेंच्यांनी ह्या देशा खातीर त्याग समर्पण आनी सेवा दिली। एक अशी बायल मनीस जेंच्यांनी हो देश घडयलो। ह्या देशाची बुनियाद जी पयले पंतप्रधान सर्गेस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्यांनी घातली त्या बुनियादीक घटमूट करच्या खातीर ह्या बायल मनशेक आमचे काँग्रेसचे थोर फुडारी हांच्यांनी ती तत्वां देश मुखार वचपाक जे विचार जाय, जे काम जाय, जे कार्य जाय ते कार्य तेंच्यांनी अशा रितीन रोयले पेरले की तेची फळां आयज आमकां ह्या देशांत रावपी जनतेक प्राप्त जातात। इतिहासार चड वचनासतना आयज जेन्ना आमी ह्या महान व्यक्तीक हांगा आदरांजली अर्पीत करता त्या वेळार आमी नागरीक म्हण, आमी काँग्रेस पार्टीचे वर्कर म्हण आमची जबाबदारी कितें जाता, आमी ह्या देशा खातीर, आमच्या गोंया खातीर, आमचे भूंय खातीर आमी कितें करपाक जाय हें चड म्हत्वाचें आसा। दर गोंयकारान आयज विचार करपाची गरज आसा। ज्या बायल मनशेन ह्या देशा खातीर, ह्या देशाचे जनते खातीर आपणाचें सर्वस्व दिलें, आमी तिची देख घेवन आमी आमचे भूंय खातीर, आमी आमच्या गोंया खातीर आनी आमी आमच्या ह्या देशा खातीर आमी कितें दिवंक शकता। तेंच्यांनी जो त्याग केलो तितूंतले थोडे तरी त्याग करपाचे आमचे कडेन ती शक्यता आसा, ती बुद्ध आसा, ती शक्त आसा जाल्यार आमी पळोवंक जाय। आमच्या गांवा खातीर, आमच्या शेजाऱ्या खातीर, आमच्या गोंया खातीर, आमच्या देशा खातीर आमी त्याग करप, काम करप, लोकांची सेवा करप हीच खऱ्या अर्थान सर्गेस्त इंदिरा गांधीक आदरांजली जातली। आयज ज्या तरेन काँग्रेस पार्टी गोंयच्या लोकांचे प्रश्न घेता, गोंयच्या लोकांच्या खातीर वावुरता, लोकां खातीर झडटा, देशभर गोंयान दर बुथाचेर ते पळयल्या उपरांत आमकां दिसता की काँग्रेस पार्टी ही सत्ते खातीर नासून काँग्रेस पार्टी सदांच सेवा हेका चड महत्व दिला। जे धडे आमकां काँग्रेसच्या थोड लिडरांनी आमकां दिल्या ते धडे घेवन आमी मुखार वयता। सत्ता हे समाप्त जायना, पण सत्ता परस सेवा, लोकांची सेवा ही चड गरजेची आसता। सर्गेस्त इंदिरा गांधीन आपणाचो जीव दिलो, जीव तेंचो घेतलो, तेंचेर आतंकवादी हमलो जालो, जेंचेर विश्वास दवरलो तेंच्यांनीच विश्वासघात केलो, पण तेंच्यांनी तेच्या पयलीं हो देश एक संघ दवरच्या खातीर, देशांतली हिंसा, आतंकवाद काबार करच्या खातीर जी पावलां मारपाक जाय आसली ती मारपाचो तेंच्यांनी धारिश्टपणान तेंच्यांनी प्रयत्न केलो आनी त्याच खातीर तेंचो जीव गेलो। तेंच्यांनी विचार केलो ना की आपणाक जगपाक जाय, आपणाची सत्ता, आपणाचे प्रायम मिनिस्टरशीप उरपाक जाय म्हणून कॉम्प्रमायज केले ना। आपूण मेल्यार जा उपकारता, पण आपणाच्या रक्ताचो एक एक थेंब हो देशा खातीर आसतलो आनी तेची उतरां खरी जाली। तेंच्यांनी जे उलयले तेच खरें जालें, देशा खातीर वावर केलो त्याच खातीर तेंचो प्राण गेलो। आयज आमच्या गोंयान कितें जाता, आयज आमच्या गोंयान हो आतंकवादा परस चड आयज भिरांकूळ अशे परिस्थिती आसा।
आयज दरोडे जाता, खून जाता, मारामारी जाता, पुलीस स्टेशना भायर मारामारी जाता, पुलीस स्टेशना भितर मारामारी जाता, लोकांची घरां पडटा, कोणाक जितो मारतात। आयज हेचेर कारवाय करपाची, लॉ एंड ऑर्डर जे आयज पुराय रितीन नश्ट जाल्या, गोंयचे जे सरकार आसा, गोंयचो जो मुखेलमंत्री आसा, तेणी आपणाची पर्वा, आपणाची खुर्चेची पर्वा ना करता, आपणाच्या पार्टीची पर्वा ना करता, सत्तेची पर्वा ना करता, गोंयान जे चल्लां, गोंयान जी मारामारी चल्ल्या, गोंयान जे खून चल्ल्या, गोंयान जे दरोडे चल्ल्या, दिसाचे रातचे सबंद पुराय दिसा 24/7 आयज जी नाशाडी आयज गोंयची जाता, हेचेर आयच्या मुखेलमंत्र्यान एक देख घेवपाची आसा आमचे सर्गेस्त इंदिरा गांधी कडसून। देख घे, तुजी सत्ता, तुजी खुर्ची, तुजी पार्टी मोठी न्हू, जनता ही मोठी, हे जनतेचे रक्षण करा, हे आयज चड गरजेचें आसा। आमी सगळे हांगा एकठांयल्ले आसा, काँग्रेस पार्टीच्या सगळ्या जाळवणदारांक, सगळ्या वावुरप्यांक, सगळ्या ऑफिस बेररांक उलो मारता, तुमच्या वाठारांत जागरूक रावात, जे वायट घडणुक्यो घडटात तेचेर नदर दवरात, तुमच्या शेजाऱ्यांक मदत करा, सेवा करा। सत्ता हे आमचे ध्येय ना, सत्ता दिवंक जाय जाल्यार ती जनता दितली, आणि सत्ता जरी काँग्रेस पार्टीक मेवळी आनी मेवळ्या, ती सत्ता सदांच काँग्रेस पार्टीन जनते खातीर ते सत्तेचो वापर केला। ह्या खिणाक तुमकां सगळ्यांक उलो मारता, आमी सगळे मेळोन लोकांची सेवा करुया, गोंयची सेवा करुया, आमच्या लोकांची सेवा करुया, आणि तीच सर्गेस्त इंदिरा गांधीक ही खरी श्रद्धांजली थारतरी। तुमकां सगळ्यांक देव बरें आता आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरा हांचे लागीं तांणी आपले विचार मांडचे। Good morning to everyone. Today, as we commemorate the 108th birth anniversary of our late Prime Minister and our Congress leader, Indira Gandhi, we stand here in solidarity to remember the persona that she was, the great leader, not just of India but of the world, which she stood out. Unlike today, what is happening, you would have seen not only from her background of coming from a rich historical background of her father, Pandit Jawaharlal Nehru and Motilal Nehru, and having seen the freedom struggles across the generations in her family and being part of it, having left education in London to come back to stand for India, to fight for independence of India, she turned out not just to be a successor but also a leader in her own right. Having taken on the mantle of Prime Minister, having taken on at a time when India was at crossroads with famine, with problems, and having launched the Green Revolution, taking care of women, taking care of many things which it took the nation forward. There is one thing in particular which I need to say, and which all of you would have seen with the videos being circulated. They are not fake videos, they are actually excerpts of interviews of Indira Gandhi with internationally reputed journalists, where she speaks not only in very clear terms and she asserts her status as a sovereign nation for India. She also speaks fluently in French, and she gives these interviews ex-tempore. There was no preparation of asking what mangoes you eat and all that, but everything was perfect, and it was hard-hitting questions which she replied with guts, and that is what is lacking today, where we don't even have one interview which is being done. And this is the way the country went forward. And she was ruthless when it came to protecting India and India's borders. So much so that Indira Gandhi had the spine to make sure that she broke Pakistan into two. And that is how our nation grew and our nation survived. There was turmoil in our nation also, but she weathered the storm. And though she might have been very strong in her beliefs, but she proved that even as a woman, that she could lead a nation and she could lead the international community, India into the international community. So therefore, even her death was tragic. But her death
will be remembered because she had said that every drop of her blood will be for the nation. And that is what exactly has happened. And we remember her not just as a Congress leader, but as a great Prime Minister that India had, that a great leader India produced, a great international leader which the world saw, the world, and whenever she went anywhere, she was so highly respected that one doesn't have to compare when she was received as against not even being received. So you understand what I'm saying. These are the things, the way the world receives our leaders and the world receives present day leaders. There's a stark difference between one and the other. And that is what the Congress believes. The Congress is always for the people. The Congress hears the voice of the people. The Congress stands for the people. And Congress will always be for the people in the ideals of Indira Gandhi and all our Congress leaders. Thank you. मागता आदले मुखेलमंत्री आणि आदले खासदार बाब फ्रांसीस साटीन आणि आपले विचार व्यक्त करचे. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर, तेच भशेन आमचो आल्दोना MLA बाब कार्लोस फेरेरा, बाब शेख, दुसरे सगळे आमचे काँग्रेसाचे अधिकारी आणि हांगा जमिल्ले म्हज्या काँग्रेसाचे इश्टांनो. आयज देशांत तसो जगांत व्हडलो दीस जावन आसा, कित्याक आयज आमचे सोंपलेले सर्गेस्त इंदिरा गांधीचो आयज जल्माचो दीस जावन आसा. इंदिरा गांधी जी बाब नेहरू हाजी डॉटर चली आनी मोतीलाल ताची ग्रँड डॉटर. तिणें पळयलें की आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना कितें करून मेळ्ळें तिणें वांटो दितलो. आनी मागीर जेन्ना बाब शास्त्री मेलो तेन्ना तिका प्रायम मिनिस्टर केलें. सांग ते भशेन थोडे चिंतले ती कितें करतली काय म्हूण, पूण तिणें दाखयलें तिच्या बरोबर तेन्ना आनीकूय बायल्यो मार्गरेट टॅचर आनी कोण कोण आशिल्ल्यो बायलो. तिणें दाखयलें आपण न्हय फकत प्रायम मिनिस्टर देशाची, पूण जगांतली एक व्हडली पॉलिटिशियन आनी व्हडली लिडर म्हणून. तिणें गोंय इंडियेक कितें केलें, 20 पॉयंट प्रोग्राम हाडलो. आनी म्हाका उगड आसा आमी तेन्ना सगळे जे आमचे गरीब लोक जे आशिल्ले म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी 2 कडेन 20 पॉयंट प्रोग्राम करून 100 मायज घरां दिल्ली, एक मानोरा आनी एक गिरदोली. हें तिणें हाडलें सबंद जगांत. मागीर ग्रीन रेवोल्युशन, त्या तेंपार आमी ओरोव जे आसात आमी इम्पोर्ट करतले, पूण तें ग्रीन रेवोल्युशन करून आमचें इतलें वाडलें आमी एक्सपोर्ट करूंक लागले. तेच बरोबर व्हायट रेवोल्युशन, दूद वाडयलें भरपूर. आनी दूद जें आमचे देशांत नाशिल्लें तेंय तशेंच आमकडे एक्सपोर्ट करपाक इतलें दूद आमकडे निर्माण जालें. सांगपाक म्हणजे ती शी वॉज अ विजनरी. जेन्ना जोगान जालें देशांत 1982-83 समथींग लायक दॅट, हांव प्रोटोकॉल मिनिस्टर आशिल्लो गोंयांत आनीकूय पोर्टफोलियो आशिल्लो तेन्ना चोग्रेम म्हणून तिणें तांकां गोंयांत हाडलें. आनीक सबंद जगांत गोंयचें नांव हे लिडर्स जे आसले तांकां गोमून आयले आनी वयर सरले. हांव ट्रुडो बरोबर आशिल्लो तेन्ना प्रेसिडेंट ऑफ कॅनडा, म्हूण तें सांगूंक सोदता तुमकां हांव हें सगळें विजन तेका आशिल्लें. सांग ते भशेन पाकिस्तान डिवायड केलें, अमेरिकाक आनी व्हडले व्हडले हांकां लिडरांक नाकाशिल्लें, पूण तिणें कॅर करूंक ना. आमच्या देशाच्या मोगा खातीर आमकां सगळ्यांचो सांबाळ करपा खातीर तांणी बांगलादेश आनी नेशन केलें आनी पाकिस्तानाक सारकें उजरायलें. हांव सांगूंक सोदतां देशांत तशें गोंयांत काँग्रेसान लोकांची सेवा केल्या. काँग्रेसान डिविजन करूंक ना,
हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक सगळ्यांक बराबर घेवन गेल्या आनी भाशेन गोंयची देशाची उदरगत केल्ली आसा. आतां सांगले ते भाशेन लॉ एंड ऑर्डर खंय पावला गोंयांत. एवरी डे कितें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें. आमी मंत्री आशिल्ले, काँग्रेसान हिंगा 30 वर्सां राजकारण चलयलें, पूण बरे भाशेन कितेंय मायनस जाताच. आमी सरकार ना, पूण हांव तुमचे कडेन मागतां आमी परतो काँग्रेस जिवो करया. आयज हे ते जे काँग्रेसाक विकून दिल्ले ते आपण व्हडले म्हूण परते येवपाक कोत्तात. ना, आमी बराबर रावया. तुमी सगळे गोट आसो, काँग्रेस गोट आसो, कोणाच्या नालोवपाक जायना. लिडर न्ही काँग्रेस तरी गोट करतले. तुमचे सारके कार्यकर्ते जे आयज पर्यंत काँग्रेसा बराबर रावल्यात आनी काँग्रेस तुमी गोट केल्लो आसा, मुखार बराबर रावया. काँग्रेस परतो स्ट्रॉंग करया. आमचे आयज गोंय कितें चल्लां, देशान जें चल्लां, आमचे फॅमिली ना. थोडे म्हणटात हें फॅमिली राज. कोणूच पॉलिटिक्सान सोड, आमचे बिजनेसान सोड, जेन्ना भुरगे बराबर काम करतात, आपशीं लोक म्हणटा तो बरो काम करता ताका वयसून दी. सो हातूंत कांय ना. यू कॅनॉट आयसोलेट पॉलिटिक्स फ्रॉम सोसायटी. जे काम करतात, कित्याक हें राज्यसभा न्ही, हें लोकसभा मागीर एसेंब्ली, तुमी लोक काम करून निवडून हाडटात. तेन्ना आमी बरे मनशाक मुखार काडया आनी परतो इंदिरा आमची सोंपलेली स्वर्गेस इंदिरा गांधीचे नांवान परतो काँग्रेस स्ट्रॉंग करया. देव बरें करूं. आता गोंय प्रदेश काँग्रेस स्थायी समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर आणि मार्गदर्शन करतील. या देशातली एकुलती महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधीजीची आज बर्थ एनिवर्सरी मनोवपाक आमी आज सगळे हांगा हाजीर जाल्यात. आमच्या मदीं आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आदले अध्यक्ष, आदले मुखेलमंत्री, आदले दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसा आर्दोळेचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे इतर सगळे पदाधिकारी, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब M.K. शेख, आमचे इतर सगळे जनरल सेक्रेटरी, आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स, आमचे फ्रंटलाचे सगळे चीफ. इंदिरा गांधी म्हाका दिसता हिचें योगदान हें आमच्या लिडरांनी तुमच्या मुखार दवरलां. पूण तिच्यो थोड्योश्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमी प्रेरणा म्हणून घेवपाक जाय. जेन्ना तिका बाब M.K. शेखान सांगलें की कितें कितें नांवां दवरलीं ऑपोजिशनान, गुंगी गुडिया आनी कितें कितें म्हणलें, पूण जेन्ना ती प्रधानमंत्री जाली तेन्ना तिणें आपली करेज दाखयली. तेन्ना तिणें भारत देश कसो मजबूत आसपाक जाय हें तिणें फूल म्हाका दिसता जगान एक बरी मॅसेज धाडली. 1971 वॉर जेन्ना बांगलादेश स्थापन जालें तातूंतल्यान तिणें क्लियर मॅसेज जगाक धाडली, खास करून युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, की भारता मदीं तुमी धुसफूस घालपाचो प्रयत्न करूं नाका. वी आर इक्वली स्ट्रॉंग. आनी म्हाका दिसता ती मॅसेज तेन्नाची आज मेरेन म्हाका दिसता जगान भारताक एक नांव मेळ्ळें. जशें सांगलें की तिणें ग्रीन रेव्होल्युशन हाडलें. भारत देश हो एक फूड डेफिसीट देश आशिल्लो, पूण त्या ग्रीन रेव्होल्युशनान आमी फूड सरप्लस कंट्री जाले. तिणें गरीब मनीस, ह्या देशांतलो गरीब मनीस ताका एम्पावर करपाक लागून गरिबी हटाव हो नारो दिलो. तिचे दूरदृष्टी विजन आशिल्लें की शेतकरी गरीब मनीस मुखार येवचो म्हणून तिणें बँक नॅशनलायजेशन ह्या देशान हाडलें. पूण सद्याचे जे प्रधानमंत्री आसा किंवा सद्याचे जे सरकार आसा ताणें आमी पळयलें की गेल्ली 14 वर्सां ज्यो नॅशनलायज बँक आशिल्ल्यो तांकां काबार करून तांकां प्रायवेटायजेशन केलां. त्यो नॅशनलायज बँक सगळ्यो मर्ज करून कोण तरी एक क्रोनी कॅपिटलिस्टाच्या गळ्यान घालपाचो एक प्रयत्न चल्ला. जे PSUs उबे केल्ले ते आज हे सगळे काडून क्रोनी कॅपिटलिस्टाच्या गळ्यान घालपाचो एक प्रयत्न चल्ला. म्हणल्यार जो मनीस, जो ह्या देशाचो नागरीक जो आशिल्लो,
जो एम्पावर जालो ताका हे सरकार परत गरीब करपाक सोदता. डिमॉनिटायझेशनान आमी पळयलें की ह्या देशाच्या जनतेक ह्या प्रधानमंत्र्यान आनी गरीब केले. जे हार्ड अर्न्ड पयशे जे लोकांनी सांबाळून दवरिल्ले ते सुद्धा पयशे ह्या प्रधानमंत्र्यान तांच्या बोल्सांतल्यान काडले. आज टायम आयिल्लो आसा, काळाची गरज आसा. फाटल्या दिसा पयलीं जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाचो जर आमी रिजल्ट पळयत जाल्यार कळून येता की खंय तरी आज मॅन्युपुलेशन चल्लां. नाल्यार शक्यूच ना. तुम्ही बिहारात पळयात, भारतीय जनता पार्टीची स्ट्रायक रेट 93%. कशी 93% आसपाक शकता? तांणी सिस्टमॅटिकली SIRच्या रुपान 65 लाख बिहाराच्या मतदानाक रोला वयल्यान काडून उडयले. आनी हो प्रयत्न तांचो आतां देशभर चल्ला. कित्याक तांकां कशी तरी सत्ता जाय. सत्ता कित्याक जाय की देशाच्या जनतेक गरीब करप, तांच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडप आनी फक्त 2-3 जे क्रोनी मित्र आसा तांकांच श्रीमंत करप. देशाच्या जनतेक डिवायड करून दवरप, देशाच्या जनतेक त्रासांत घालप आनी देशाच्या जनतेक विकप होच ह्या भारतीय जनता पार्टीचो धोरण आसा. सो म्हाका दिसता हें जर आमी तर हाडयतलें, जर तर आज मनीस जो त्रासान आसा ताका जर भायर काडटले जाल्यार आज आमच्या आदल्या खासदारान जे सांगलें की आमकां सगळ्यांक एकठांय जावचें पडटलें, एका आवाजान आमकां लढचें पडटलें. हांव चड वेळ तुमचो घेना. म्हाका दिसता महान आमची आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीचे विचार, इंदिरा गांधीची जी स्वप्नां आशिल्ली ती जर आमी पुराय करतले जाल्यार ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक आमी उमटावन भायर उडोवपाक जाय. आज एक गोंयकाराच्या नातीन आज एक गोंयकार सुद्धा सेफ ना. काल हांव दिल्ली गेल्लो. येता आसतना रातच्या म्हाका आवयन फोन केलो. आमची जॉयंट फॅमिली, म्हजी काकी, म्हजी आई आनी म्हजो भाव एका घरान रावता. आनी काल पयल्या फावट म्हाकाच भंय दिसपाक लागलो. म्हज्या आवयन फोन केलो आनी सांगलें की आमी 2 बायलां, एक म्हजो भाव घरान रावता. आनी जे बायणां काल जाले, जे सांताक्रूज जाले, ती एक भयाचें वातावरण आज पुराय गोंयभर पसरलां. जर तर म्हज्या आवयक जर तर आज भंय दिसला म्हळ्यार हाजो अर्थ प्रत्येक गोंयकारांक म्हाका दिसता आज खंय तरी एक भयाचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक कसलोच अधिकार ना आनी कंटिन्यू करपाचो. कित्याक तो आज गोंयकाराकूच सेफ दवरपाक शकना. जी तांची दक्षिण गोंयची उमेदवार आशिल्ली तिच्या सोयऱ्याच्या घरा चोरी जाता, आजुनी चोर सापडना. पूण हाजो अर्थ कितें की तुमी तुज्या स्वताच्या घरूच जर तर तुमी राखपाक शकना जाल्यार तुमी गोंयच्या जनतेक कितें सुरक्षीत दवरतले. म्हाका दिसता वेळ असो आयिल्लो की फाल्यां पुलीस स्टेशनार सुद्दां चोरी जातली, फाल्यां ह्या पुलिसाच्या घरा सुद्दां चोरी जातली. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. बाब अमरनाथान सांगलें तशें की आमी सतर्क रावपाक जाय. आमच्या आजू बाजू म्हाका दिसता कम्युनिटी पुलिसींग हें म्हाका दिसता चालू करचें पडटलें. कित्याक गोंयचे पुलीस हे खंय तरी पॉलिटिकल तांकां वील ना, खंय तरी पॉलिटिकल हिंड्रन्सीस येता म्हणून आज ही गोंयची म्हाका दिसता परिस्थिती जाली. हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता की आयच्या ह्या दिसा आमी हांगा सगळे जमले, तिची याद केली. पूण त्याच बरोबर तिचे विचार घेवन आमकां मुखार वचपाची गरज आसा. तिने जे धाडस दाखयलें, तिने सांगलें की आपलो फाल्यां जर तर जीव वता जाल्यार प्रत्येक ड्रॉप ऑफ माय ब्लड विल बी फॉर दीस कंट्री. आनी तिने आपल्या स्वता जिवाची पर्वा करना आसतना ह्या देशाक लागून आपलो जीव सुद्दां दिलो. सो म्हाका दिसता हे तिचे विचार, तिची धाडसपणां हें घेवन आमकां मुखार वचपाक जाय. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. आनी आतां जवाहर बाल मंचाचे अध्यक्ष बाय अजेला रापोज आणि उपकाराध्यक्ष. On behalf of Congress Party, I want to thank each and everyone for being present over here. Jai Congress. एक फोटो काढ. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.